गोंय सरकार दाबोळी विमानतळाची गोमती धरून ताचो खून करपाक सोदता असो आरोप फातोडेचो आमदार विजय सरदेसायान केलो। 2027-28 वर्सा दाबोळी विमानतळाची युजर डेव्हलपमेंट फी वाडून 1,500च्या वयर वतली। दुसरे वटेन मोपा विमानतळाचेर हीच फी 800 रुपया आसतली। देखून खंयचीच एअरलायन दाबोळी बदला मोपाच्यानूच ऑपरेट जातली हातूंत मात्तूय दुबाव नाशिल्ल्याचें विजय सांगता। दाबोली एअरपोर्ट वो एअरपोर्ट सरकार गोमटी दामून हे सरकाराक मारूंक सोदता वो एअरपोर्टाक मारूंक सोदता अशी चार्ज हांवें गोवा लेजिस्लेटिव्ह असेंब्लीन केली आनी करतना सांगिल्लें की एक ऑथॉरिटी आसा सिव्हिल एविएशन मिनिस्ट्रीच्या अंडर एअरपोर्ट एरा म्हणून सो ही एरा म्हणजे ती युजर डेव्हलपमेंट फी म्हणटा ती लायता। ही युजर डेव्हलपमेंट फी जी लायल्या दाबोली एअरपोर्टार आणि 2027-28 ती 1,791 रुपया जावपाची आहा पर पॅसेंजर, which is 540% increase than the prevailing airport development fee per passenger. Whereas तीच मोपाक 840 रुपया आसतली। म्हणल्यार खंयचोय जर एअरलायन दाबोली चलोवंक सोदता जाल्यार ती 27 बंद करतलीच। ती एअरलायन दाबोलीच्यान चलोवपाक कशीच वायबल जावची ना। सो हे मुद्दाम सरकार करता आनी सावथ गोंयचेर अन्याय करता असो हांवें चार्ज केलो। तेन्ना म्हाका मुख्यमंत्र्यान सांगिल्लें की आपूण एराक वचून मेळटलो आनी सिव्हिल एविएशन मिनिस्ट्री कडेन कोऑर्डिनेट करून पॅरिटी हाडूंक सोदतलो एअरपोर्ट डेव्हलपमेंट फी युजर फी फॉर मोपा आनी दाबोली हातून आपूण एक कितें तरी समन्वयता हाडूंक सोदतलो अशें म्हणून ताणें सांगिल्लें। पूण मुख्यमंत्र्यान कांयच करूं ना आनी हांवें सांगतकच कतार एअरवेज आतां बंद जाल्ली आहा। म्हणल्यार इंटरनॅशनल ट्रॅफिक सावथ गोंयच्यान ऑलमोस्ट बंद जाल्लें आहा। हाजे पयलीं ओमान एअरूय गेल्ली आहा। सो आतां इट इज अ मॅटर ऑफ टायम वेन सावथ गोवा इज बेसिकली थ्रॉटल्ड एंड बेसिकली मेड इनएक्सेसिबल। एक बात खरें कि दाबोली इज नॉट डाइंग अ नॅचरल डेथ, दाबोली इज बीइंग suffocated and killed, which will directly affect the tourism in South Goa first and eventually affect the entire tourism of Goa.